कोविड एक्झिट नावाचे स्किमीचेर विचार चल्ला। मुळात क्रेडिट सोसायटीची जांची रिणां थकल्यात ते कोविड-19च्या काळात आनीक अडचणीत आयल्यात। तांकां थाकाय दिवपा खातीर हे स्किमीचेर विचार चल्ला, सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। तेच बरोबर एनपीए म्हळ्यार क्रेडिट सोसायटी नॉन परफॉर्मिंग असेट मुक्त करपाचोय निर्णय जालो। सहकार मंत्री गोविंद गावडेन गोंयभरच्या क्रेडिट सोसायटींच्या संचालक मॅनेजरांबरोबर महत्वाची बसका आपयल्ली। आदलो सहकार मंत्री प्रकाश वेळीप, नरेश सावळ हांच्याबरोबर साबार संचालक हजर रावल्ले। गोल्ड लोन दिवपाक परत सुरवात करची, क्रेडिट सोसायटींचो फोरम करचो, वन टायम सेटलमेंट अशे साबार विशय हे चर्चेक आयले। परत बसका घेवन ह्यो गजाली जाग्यार घालतले अशें सहकार मंत्र्यान सांगले। मेजर जे सोसायटी ज्यो आसा ते एनपीएक ह्यूज जावपाचें कारण कितें हाचेर आमी चर्चा केल्ली आसात। तातूंतल्यान आमकां भायर सरपा खातीर आमकां कितें करपाक जाय ताचेर डिस्कशन जाल्लें आसात। आनी सद्या कोविडाचो हे दीस आसल्या कारणान हे कोविड महामारी केन्ना सोंपतली आनी म्हणून आमकां कितें प्लॅन्स घालपाक जाय ह्या सद्याचे हेचेर चर्चा करपा खातीर हांवें हांकां आपयलेलें आशिल्लें। एक आमी ओटीएस स्कीम काडिल्ली आशिल्ली आनी ओटीएस स्कीम जी काडिल्ली ताच्या वेळाचेर आमी कट ऑफ डेट घातिल्लो आशिल्लो। ती ओटीएस स्कीम सद्या पयलूय काडिल्ली आशिल्ली सरकारान, पूण मध्यंतरी आमी फाटले 3-4 म्हयने काडिल्ले आशिल्ले। पूण अत्यंत महत्वाची जो डिमांड सगळ्या कोऑपरेटीव सेक्टरांतल्यान आशिल्लो ते म्हळ्यार गोल्ड लोन परत सुरवात करपाचें आनी ते गोल्ड लोन परत आमी परमिशन दिवपाचें आरसीएसान आजचे मिटींग आमी ठरयल्लें आसा। सवलत जर दिली, आमी जर स्कीम जर इम्प्लिमेंट जर केली, ओटीएस स्कीम म्हणून नाकात किंवा कोविड एक्झिट स्कीम म्हणून आमी आज एक फॉर्म करपाचें थरलेलें आसात, ती स्कीम जर आमी जर दिली जाल्यार म्हाका दिसता एनपीए जो आसा तो खूब कमी येतलो आनी जेणे करून जे फायनान्शियल जे स्ट्रेंथ जे आसा ते खूब स्ट्रॉंग जावपाक शकता। प्रामुख्यान जे वन टायम सेटलमेंट हाजे संबंदीत चर्चा जाली कशें आसची। एकंदरीत हे कोविड-19 हे गोंयांत चालू आसा, देशभर चालू आसा, जगाचेर चालू आसा। हातूंतल्यान कोऑपरेटीव सेक्टर आसा, क्रेडीट सेक्टर आसा, हाका सुद्दां बरी झळ बसली आसा। आमचे जे लोनी मेंबर आसात तांकां कशे बेनिफीट जातले, जे क्रॉनीक आसात किंवा जे संस्था आसात, क्रेडीट सोसायटी आसात, ह्या दोगांचो कसो फायदो जातलो ह्या संबंद सविस्तर विचार जाल्लो आसा। आनी हातूंतल्यान अशें ठरलें की वन टायम सेटलमेंट ही एक स्कीम आरसीएस डिझायन करतले, जेतूंतल्यान डिफॉल्टर जे आसात, जे तांकां कांय अडचणी लागून शक्य जालें ना भरपाचे हप्ते, तांकां बेनिफीट दिवप आनी ना नुकसान संस्थे जायना आसता, क्रेडीट सोसायटी नुकसान जायना आसता। अशें सादारण 2015 मार्च म्हणजे 1 एप्रील 2015 हेंचे जे एनपीए आसले अकावंट आसतले तांकां 10% मॅक्झिमम 10% पर्यंत इंट्रस्ट चार्ज करून तांकां एक बेनिफीट वेव्हर दिवपाचो ही एक सगळ्याच क्रेडीट सोसायटीची पोझिशन तशी गोंयांत पळोवपाक गेल्यार बरी ना, पूण एनपीए वाडत आसा। पूण तो एनपीए कंट्रोल करपा खातीर आयची ही मिटींग आनी त्या एनपीएचेर काही एमेंडमेंट करपाक जाय। तेच्या खातीर आरसीएस आनी कोऑपरेटीव मिनिस्टर ह्या दोगांनी जवळ जवळ 10-12 ते 15 क्रेडीट सोसायटीज आसले तांकां आयज आपयल्ले, तांकां तांचे बरोबर उलयले, बरेंच डिस्कशन जालें, पॉझिटीव डिस्कशन जाल्लें आसा। मॅक्झिमम बेनिफीट लोनींग कसो मेळटलो आनी त्या बरोबर सगळ्यो अर्बन क्रेडीट सोसायटीज एनपीए मुक्त कश्यो जातलो हेचेर बरीच चर्चा जाली आनी त्या प्रमाणे ठरयल्लें आसा। क्रेडीट सोसायटी मजबूत करपा खातीर गोंयांत जें कितें जाय तेचेर बरेचशें उलोवप जालें आनी तातूंतल्यान म्हाका आशा आसा की जे कोऑपरेटर्स आमचे गोंयांत काम करतात आनी जे क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटीचे चेअरमॅन्स आसा ते पॉझिटिव्हली घेतले। पूण काही बऱ्याचशा गजाली आसा की फायनान्शियल पोझिशन लोकांची बरी ना, आयजूय बरी ना। आयज समजा जर एनपीए म्हणून समजा जर तांकां समजा जर ओटीएसाची स्कीम काडली आनी ओटीएसाचेर आमी उलयल्ले आसा, पूण ओटीएस स्कीम समजा दिवन सुद्दां समजा जर तांकां भरपाक जालें ना, ताजें सुद्दां सोल्युशन काडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी ताजेर सरकाराचे वेवस्थेन सर्क्युलर येतले आनी ताजेर मागीर उलोवया।
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.